3 दीस जालो हिंगा उपोशणा बसलो आसलो काही विशय घेवन तेतून आसलो तेगेलो एक आसलो दरवाड दूध दरवाड तो आतां आमी विचार केलो आसा आनी काल एमडीन कितें तरी सांगलें आहा तितून आमी बोर्ड डायरेक्टर इनवॉल्व नासले पूण म्हाजे वतीन तो हांव बोर्डा धरून कितें आसा तें शेतकऱ्यांक कसो फायदो जातलो आनी आमकां कशें बसतलें डेरी मार्फत तें पळोवन तो विशय ते अनुबाई हांव सॉल्व करतलो. सेकेंड आसलो तो एमडी आसलो पयर सुद्दां हांव अनुबाई रिक्वेस्ट केल्लो की म्हाका थोडो टायम दी. त्या प्रमाणे आज हांवें ते टायम मागला 20 दिसांचो आनी 31 तारीख पर्यंत म्हणल्यार हांव तो प्रोसेस काबार करतलो आनी 1 तारखेर हांव दुसरो एमडी हाडून बसयतलो आनी त्या प्रमाणे अनुबाई बीन एग्री जाला आनी तेणी आपले फाटी घेवपाक तयार जालो आसा. सो रेट कितलो वाडटा लोन फायनान्शियल पावर काढून आनी एमडील जे फायनान्शियल पावर आहा ते फाल्यांच्यान हांव ते आमगे आनी काळे मॅडम आनी एकट्यान आहा तांकां दोगांक मारूं लायतलो आनी फायनान्शियल पावर आसा ते काडून घेतलो. रेट कितलो वाडपाचो आता हें जाल्ला कितें अजून 5 रुपया तेंच्यांनी मागणी केल्ली 5 रुपया जरी मागणी केला आहा ते बोर्डाक दोनली शिवाय हांव एक चेअरमॅन जाल्ल्या कारणान तेजे डिसिजन घेवपाक शकना. म्हाका बोर्डा दवरपाक जाय डेरी पोजिशन पळोवपाक जाय कशें वाडोवपाक मेळटा कितें आसा त्या प्रमाणे आमी फुडें डिसिजन घेतले. सो कितलो प्रेस वयतलो हेका अंदाजे तशें कांय जावपाक मिटींग बोर्ड आतां अर्जंट बोर्ड मिटींग आपोवची पडटली त्या विशयाचेर आनी कितें तरी सोल्युशन काडटलो. 3 दीस जाले आमी फाटले 3 दीस जाले उपोशण करतात. तातूंत बाब दुर्गेश बाब अतुल म्हणून एक यंग भुरगो आमकां जॉयन जालो. त्याच बरोबर असंख्य फार्मर असंख्य चेअरमन विविध सोसायटींचे चेअरमन हांगा येवन आमकां तांणी साथ दिली आनी आज ताजी दखल घेवन हांगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काही चेअरमन हांणी येवन म्हाका रिक्वेस्ट केली की बाबा अशें जेन्ना आमी तो डिमांड दवरलो की बाबा हे डिमांड जर आसत जाल्यार आमी ते फाटी घेता म्हणून. त्या डिमांडान आमी पयलो डिमांड दवरलेलो की एमडी जो आसा हो एमडी तुमी ताबडतोब काडून उडयात. म्हणजे आतां जवळ पर्यंत कितें आतां एकटो चेअरमन कित्याक हांव हांगा बसून गेल्लो आसा ताका एकटो चेअरमन हे डिसिजन घेवंक शकना हें म्हाका खबर आसा पूण तांच्या वतीन बाकीच्या डायरेक्टरांनी आमकां एक काही एश्युरन्स दिला. तांणी आमकां अशें एश्युरन्स दिला की फाल्यां सकाळीं जर तो एमडी वचूना आसत जाल्यार आमी रिजायन करतले. म्हणटकीर जेन्ना हे येदें व्हडलें डिसिजन ते आमच्या खातीर घेता म्हणजे दूधकारां खातीर घेता तेन्ना खरोखर हें डिसिजन आमी आज मान्य करतात की ताजे जर फायनान्शियल पावर्स कित्याक हो एमडी दवरण्या फाटलो कोणाचो स्वार्थ आसा हें खबर ना पूण हो एमडी दवरण्या फाटलो जो स्वार्थ कितें आशिल्लो हो स्वार्थ काही ह्या म्हणजे म्हज्या अंदाजा प्रमाण जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पयसो आसा तो हडप करण्या खातीर दवरलेलो असो म्हाका दिसता. म्हणटकीर हे चेअरमनाच्या लक्षांत आयलें पूण काही टेक्निकल गोश्टी खातीर चेअरमनाचे हात बांदिल्ले उरिल्ले ताका लागून चेअरमनान आज एक मुक्त हातून म्हणटात तशें म्हाका आश्वासन दिलें आनीक सांगलें की ना आपूण तेजे सगळे फायनान्शियल पावर्स ताजे काडटा जेणे करून तो कसलेच डिसिजन घेवंक शकचो ना आनी कितेंय जर घेतलो आसत जाल्यार ते चेअरमनाक सांगून किंवा बोर्डाक सांगूनच घेतलो अशें म्हणून तांणी आमकां एक आश्वासन दिलां. ह्या आश्वासनाक लागून आमी आज हो जो कितें आमचो उपोशणाचो आमी मार्ग अवलंबलेलो तो आज आमी फाटी घेतात.